छत्रपती संभाजी महाराज की जय। फाल्गुन मास हो छत्रपती संभाजी महाराजांचो बलिदान मास आसा आणि ह्या मासान 40 दीस संभाजी महाराजांचे जे यातना जाला जे धर्माच्या रक्षणा खातीर धर्म बदल हे जे त्यांचेर अत्याचार जाताले धर्म बदलपा खातीर आणि ताका नकार दिला म्हणजे 40 दीस जे त्यांचेर अत्याचार जाले हे ह्याच फाल्गुन मासान जाला आणि तेजे अंतिम दीस म्हणजे 29 तारीख जो फाल्गुन अमावस्या जी आसा ह्या दिसा तेजी अखेरचो दीस आसा ज्या दिसा हो महाराजांचो बलिदान मास आसा बलिदान दिन आसा आणि हे 40 दीस ह्याची उगडास करून दिवपा खातीर म्हणून आमी एक कार्यक्रम करपाचो आसा म्हणून ठरयला। पूर्ण मुरगांव तालुक्या भितर हो कार्यक्रम जातलो। 25 तारखेच्यान हो कार्यक्रम आमी हातीन घेतात। सकाळची 6 वरांचेर 6 ते 7 हे बलिदान दौड अशें म्हणून सुरू जातली। 25 तारीख चिखलेच्यान सुरू जातली सातेरी मंदिरा कडल्यान ते महाराजां कडेन येवन समारोप जातलो हेचो। 24 तारखेर न्यू वाड्या वयल्यान विठ्ठला मंदिरा कडल्यान सुरू जातली। परत ती आमी हांगा मदले वाटे वयले जे सगळीं मंदिरां आसा ताका भेट दिवन आमी महाराजां कडेन येवन परत समारोप जातलो। तिसऱ्या दिसा मांगरांतल्यान राम मंदिरा कडल्यान सुरू जातली। सगळीं वाटे वयली मंदिरां करून परत महाराजां कडेन येवन समारोप जातलो। 27 तारखेक बायणांतल्यान सुरू जातलो आणि 28 तारीख बायणांतल्यान सुरू जातले। 29 तारखेर साड्या वयल्यान दत्त मंदिरा कडल्यान सुरू जातलो आणि परत महाराजा कडेन येवन हांगा समारोप जातलो। आणि 29 तारखेर 7 वरांचेर हांगा समारोप जातकूच वक्ते जे आसा ते महाराजांच्या जे बलिदानाचेर एक 10-15 मिनटां ते वक्ते आमचे उलयतले असो हो कार्यक्रम ठरयल्लो आसा। आणि हितून पूर्ण शिवभक्त संभाजी महाराजांचे जे भक्त आसा पूर्ण मुरगांव तालुक्या भितर त्यांच्या सगळ्यां कडेन अपील आसा की तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमान सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन सहभाग दिवचो की आपूण ह्या महाराजांचे जे हे उगडास आमी ह्या निमित्तान आमी करतले। आणि पुन्हा एकदा अपील करता की सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक साथ दिवची। छत्रपती संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।